त्या कार्यक्रमान आम्ही वृक्षमित्र पुरस्कार आणि 7 किलोमीटर आमची 3 तारखेक 3 जुलैक जी दौड जाली रन जाली तातूंत जे विनर्स असले तांकां पुरस्कार दिवप त्या दिसा तांचें बक्षीस प्रदान करप अशे कार्यक्रम आसात। श्याम सुंदर साखळकर हांकां वृक्षमित्र पुरस्कार दिवप अशें कमिटीन ठरयल्लें आसा। ते आजोबा देवस्थान प्लांटेशन थंय होंडा 70 तांचें प्लांटेशन आनी दर वर्साक कमीत कमी 150 झाडां लावपाचो तांचो उपक्रम फाटलीं कांय वर्सां चालू आसा अशें श्री श्याम सुंदर साखळकर आनी संस्थेच्या भितर तो पुरस्कार दिवपाचो आमी ह्या फावटी ठरयल्लो आसा। तो म्हणजे मडगांव वन महोत्सव सोसायटी मारगांव वन महोत्सव सोसायटी आसा ती एक अशी संस्था ती फाटल्या अनेक वर्सां पासून काम करता जवळ जवळ 2008 साला पासून आणि दर वर्सा सादारणपणे ते 800 झाडांचे हे लायता। फाटली 3 वर्सां तांणी दर वर्सा 800 झाडां लायतात आणि ती मोठ्या प्रमाणावर जगोवप हे तांचें म्हत्वाचें काम आसता। आमी हो वृक्षमित्र पुरस्कार दिता आसतना 2 गोष्टी एक झाडां लावप हो एक मुद्दो घेतलो आणि दुसरो मुद्दो जो आमी मुख्य घेतलो की फाटल्या 3 वर्सांनी हांच्यांनी झाडां कितली लायली ती आनी ताज्या परसय दुसरो मुद्दो जो आसा ती झाडां टिकयली कितली। झाडां लावपाचें काम आमच्या सारके खूब जाण करीत असतात पूण ती टिकोवपाक जाय, ती झाडां तशीच आसपाक जाय। हाज्या खातीर आमी जे संस्था प्रयत्न करतात त्या सगळ्या संस्थेक आमी त्या प्रयत्नांक आमी चड वेटेज दिलें आणि तातूंत मोठ्या प्रमाणार लोकांनी जो सहभाग दाखयलो ते आमकां प्रूफ तांचेंय आसा। हाज्या खातीर जी आमी वृक्षमित्र पुरस्कार निवडपा खातीर जी कमिटी आसली ती आमचे चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री SK अगरवाल, शेतकी खात्याचे संचालक उल्हास पै काकोडे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आणि डेप्युटी कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट श्री सर्वानंद अशे हे ताजे सगळे 3 जाण मेंबर आशिल्ले। तांच्यांनीच ती एप्लिकेशनां घेवन सगळे तयार करून तांणी तो रिजल्ट तयार केल्लो आसा।